हवी तुवें ब्रेकअप केलो, थोडे माझ्या अगेन्स्ट उलयता, थोडे हेज्या अगेन्स्ट उलयता. आनी एकल्यानी मेसेज केल्या इंस्टाग्रामाचेर ब्रेकअप जालो पळय तो, की अंकिता इज नॉट एट ऑल अ गुड पर्सन खंय, ही इज अ क्रिमिनल आणि हे आपूण ताका ते पयलींसून आपूण वळखता. ताका लास्ट तो कमेंट मारला तुमकां सांगू शकना, इतलो थर्ड क्लास मारला. जेन्ना तुवें ताका त्या चेडवाक हेल्प केल्लो तेन्ना तुमी दोगांय कित्याक मरोंक ना? तूं आनी तें चेडू कोणाक तुवें सो हे गायज, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशी आसात तुम्ही? देवाच्या कृपेन तुम्ही सगळी बरी आहा म्हणून मागता. आणि तुमचो पहिलो क्वेश्चन आसतलो, अवी तू कसो आसा? हांव बाबा घट आसा देवाच्या कृपेन. हेल्थ रिकवर जाता आणि ज्या चेडवाक आमी मदत केल्ली तेजी मातशी हेल्थ क्रिटिकल आसा. सो तुम्ही प्रे करा. आणि आता आमी आयच्या टॉपिकाचेर येवया. हाके म्हणूंक सोदता तूं? सो गायज, आमी न्हू 2 दीस पयलीं एक व्लॉग घातलेलो रिलेशनशिपा बद्दल. ते पळोवन न्हू लोकांनी घे व्हरोन कॉल आनी मेसेजीस केला. तो व्लॉग न्हू थोड्यांनी अर्दोच पळयला, थोड्यांनी बश्ट भायल्या भायरूच पळयला आनी फोन मारला अवीक. कितें म्हणून सांग, अरे अवी तुजो कितें ब्रेकअप जालो काय कितें रे? सारकें न्हू अवे? हो, तो ब्लॉग कितें आहा, तो टायटल, तो थंबनेल पळोवन लोकांनी कितें केला, डायरेक्ट थंबनेल पळोवनूच मेसेज केले, जावं अर्दो व्हिडिओ पळयलो आनी डायरेक्टूच केलो. फूल आमी कित्या बद्दल उलयता पळय ते हेंच करूंक ना. आनी म्हाका घे म्हणून मेसेजी, हवी तुवें ब्रेकअप केलो, थोडे म्हाज्या अगेन्स्ट उलयता, थोडे हेज्या अगेन्स्ट उलयता. म्हाका मेसेजी येयल्या, थोडे तुमकां घालता स्क्रीनशॉट. गूड खंय, तुवें अंकिताक सोडलो तो बरो केलो, यू वील गेट बेटर गर्ल, यू हॅव बेटर फ्युचर. हेजे असले चेडवा वांगडा लागीं रावपाचो न्हू, ते बरें न्हू. आनी अशें हेका मेसेजी येयल्या इंस्टाग्रामाचेर. बरें केलें तुवें, यू नो, अवी इज लायक दीस, अवी इज लायक दॅट. आपूण तुका सांगूंक सोदताले पण सांगूंक ना, कित्याक की तुमची झगडी जातली. हांवें हय 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 आमी खूप पयलींच ब्रेकअप केलो म्हटले, अशे मेसेजी घातल्या. आमी खूप ब्रेकअप केलो आणि वी आर नॉट टुगेदर, अशें यू नो. लोकांचे हे लोक सारखे हॅपी जाता. कोणाचे वायट जायत न्हू, हॅपी जाता. तेंकां आनीक हॅपी करया न्हू, कितें म्हणटा सारखे. अशें. सो गायज, असले बारीक हे कितें म्हणटा ते आमचे टायटल पळयलो, अर्दी व्हिडिओ पळोवन तुमी येतात आनी तुमी म्हणटात ब्रेकअप केलो, बरें जालें, हे आनी एक म्हाका एक मेसेज येयला, तितून बरयला की हांव मरे क्लीन आहे मरे. ओके. सो आमचो कॅमेरामॅन व्हिडिओ काडटा आमचो, सो त्या खातीर. आनी आनी एकल्यानी मेसेज केल्या इंस्टाग्रामाचेर आनी थंय मेसेज घातल्या, अवी खंय, यू हॅव डन अ बेस्ट जॉब खंय, ब्रेकअप जालो पळय तो, की अंकिता इज नॉट एट ऑल अ गुड पर्सन खंय, आय वील टेल यू वाय. मागीर हांवें ताका सकयल मेसेज घातल्या वाय काय म्हणून. शी डीड दिस, शी डीड दॅट आनी हें आनी तें. हांवें म्हटलें रियली? हांव आनी अंकिता वांगडा आमी मेसेजी रीड करता. हांवें म्हटलें रियली? ओ माय गॉड म्हटलें, यू सेव्ड माय लायफ म्हटलें न्हू. तुमकां दाखयता मागीर, हांव सगळे स्क्रीनशॉट घालता, जावं स्क्रीन रेकॉर्डिंग करून दाखयता तुमकां, तुमी पळया. इट्स हें सारकें कितें म्हणून सांगू तुमकां, म्हाकाय बरें दिसना सांगपाक उलोवपाक हेज्या बद्दल, यू नो. लोकांक कोणाचे वायट जालें न्हू जाल्यार लोक एंटरटेन जाता सारखे, कितें म्हणूंक सोदता सारकें न्हू. लोकांक एंटरटेनमेंट जाता, अरे तेंच्यांनी ब्रेकअप केलो मरे, अरे तो गेलो मरे, अरे तो त्या चेडवा वांगडा आहा मरे, तशें. आनी गायज, म्हाजें एक आहा, म्हाका कोणूय वाटेर मेळ्ळो, कोणूय म्हाका, यू नो, जे म्हाजे फॅन फॉलोवींग आसा, चेडू चेडो कोणूय जावं, म्हाका आडयलो न्हू, हांव डायरेक्ट रावता, उलयता, फोटो काडटा तेंच्या वांगडा, सगळे उलयता, कॉन्वर्सेशन करता आनी मागीर वयता. बट वेन इट कम्स टू लेट नायट, 8, 8:30, 9 जाला आनी आमी खंयच्या अननोन जाग्यार आहा, अंकिता, जाल्यार आमी जस्ट हॅलो करता पयसून आनी आमी वयता. आमी रावोंक वचना. सो एट दॅट मोमेंट प्लीज तुमी, यू नो, डोंट फील बॅड, कित्याक रातचे मातशें रिस्क आसता आनी आमी कोण दादले मनीस बीन चड कशे आहा जाल्यार आमी रावोंक वचना. कित्याक आमकां सेफ्टी इम्पॉर्टंट. आयज काल तुमकां खबर आसा कितें चल्लां पळय तें. सो आनी मेसेज येयल्या म्हाका गायज, तितून म्हाका म्हणटा, हेका अंकिताक सांगला, वय, आय एम सो प्राऊड ऑफ यू अंकिता, कितें अशें कितें तरी न्हू. आय एम कितें सो हॅपी दॅट यू लेफ्ट हिम, ही इज नॉट एट ऑल अ गुड पर्सन, ही इज अ क्रिमिनल आनी हें आपूण ताका पयलींसून वळखता. तुमच्या वळखता. रिलेशनशिपाक कितलीं वर्सां जालीं. आपूण ताका पयलींसून वळखता. आय नो दीस अबाउट हिम, दॅट अबाउट हिम, आनी अशें तशें. आनी आमी दोगूय मेसेजी वाचून इतली हांसली. सो गायज, कितें आसा जाणा, तुमकां खरें सांगता,
आता पळय म्हाज्या सारकी आनी खूब कपल्स असता, रिलेशनान असता, कोणी असता, तेंच्या न्हू पर्सनल लायफान वचोन न्हू तेंची केन्ना प्रायवेट लायफान पर्सनल लायफान केन्नाच इंटरफेअर करूंक जायना. कोणाचो ब्रेकअप जायसर, कोणाची लायफ पिड्यार जायसर, कोणाचो संवसार पिड्यार जायसर न्हू, लायफ कोणाची पिड्यार करीसर लोकांच्या लायफान इंटरफेअर करूंक जायना. जस्ट इमॅजिन तुमच्या भयणी वांगडा अशें जालें की तुमची भयणी बाबा खंयच्या चेड्या वांगडा रिलेशनान आहा आनी तेंकां कोणी नाका जाल्लें सांगलें, तोडलें रिलेशन. इट इज गूड. तुमी बरें दिसतलें तुमकां तुमची भयण रडटा तें पळोवन घरान दूख पळोवन तेंचें बरें दिसतलें तुमकां. ना, सो प्लीज असलें काम करूं नाका. आनी कितें म्हणूंक सोदता तूं? हय, आनी मेन थिंग हांव तुमकां कितें सांगपाक सोदता पळयात गायज, अवीन आपणाचे इतले दीस तो हॉस्पिटलान आसलो तेन्ना न्हू ह्या मनशांचे मेसेजी बी काय ना, कसो आहा कितें आहा. आनी ना हेज्या पयलीं केन्ना मेसेज करूंक ना, सारकें न्हू अवी? आमची खबर घेवपाक, बाबा तुमची हेल्थ कशी आहा न्हू सगळें सारकें, कांयच ना. आनी ते खंयचे अर्दे खुटे पयला आनी आमकां मेसेजी केल्या, केन्ना तेज्या पयलीं मेसेजी ना, सारकें न्हू अवी? हय, तशेंच आसता. आनी गायज तुमकां एक खबर आसा, काल हांवें एक व्हिडिओ घातलेली दया काकी बद्दल, दया आंटी बद्दल, की तेंच्या बाबडे स्टॉल्स तेंकां काडपाची काल लास्ट डे आसली आनी तेंकां स्टॉल्स काडूंक लायले. कोणी तुमी फुडें सरोन आमची व्हिडिओ पळोवन, कोणी व्हडलो मनीस कोण आसा म्हाजी व्हिडिओ पळयता फुडें सरोन तेंकां मदत करूंक सोदता जाल्यार प्लीज तुमी सालिगांव वयचे, तेंकां मेळचें, तेंचो प्रॉब्लम सॉल्व करचो. दीस इज द रायट टायम गायज. तुमकां कोणी पॉलिटिक्सान आसा, दीस इज द रायट टायम तुमी त्या लोकांचे काळीज जिखपाक न्हू. कितें म्हणटा हय तुमकां तुमच्या वाटेन कितें बरें जाल्लेलें जाय, देवाचे कृपेन तुमकां तेंचो कितें म्हणटा ते कर्स घेवंक नाका, तेंचे बाबडे आशिर्वाद घेवंक जाय न्हू. दीस इज द रायट टायम गायज. कोणी तुमी वचोन फुडें सरोन कोणी फुडें सरोन तेंची मदत करूंक सोदता जाल्यार मदत करची न्हू. कितें म्हणूंक सोदता? हय आनी गायज थोडे दीस पयलीं तुमी पळयलेलें न्हू, आमी हांगा देवळान गेल्लेली आनी मागीर म्हाजे गाडयेक फुडले हेडलायटूच बंद पडली, म्हणजे पेटोवनूच उरताली. सो तेका आतां कितें तरी प्रॉब्लम जाला हेडलायटीक आमच्या. आमी रातचे झप करून भोंवतले जाल्यार गाडयेक हेडलायट ना न्हू. तशेंच भोंवता तशीच आमी. भोंवतात आमी. सो आमी चिंतला आतां तो हांव रिपेर करतलो आनी तेज्या उपरांत मागीर खंय बायकिंगेक आमी वयतले, हांव आनी अंकिता. चिंतला आमी कोकण त्या वाटेन 4-5 दिसांक भोंवंक वयचोय आनी तुमकांय बऱ्यो बऱ्यो जागो एक्सप्लोर करून हाडची न्हू. कितें हय. म्हणटा? या मुगो या कोकण. तर. कितें म्हणटा? कितले दीस जाले गायज तुमकां खरें सांगू, आमी रावलेली भोंवपाक वचपाक. आमकां ह्या दिसांनी अशें टायमूच गावना. टायम गावना म्हटल्यार हेकाय बरें दिसना न्हू, म्हणून आमी ह्या दिसांनी भायर सरोंक ना, सारकें न्हू अवी? हय. सो आनी परत एकदां तुमकां सांगता गायज, कोणाचे पर्सनल लायफान इनवॉल्व जावं नाका. हो जो कोणी कमेंट मारला खबर आसा, जे मेसेजी मारल्या आनी एकल्यान मेसेज केल्या, तुमचे दोगांचे पाड पडो, अशेंच तुमचे पाड पडो. आनी एकल्यान जो कमेंट मारला पळय, लास्ट कमेंट मारला पळय, लास्ट तो कमेंट मारला तुमकां सांगू शकना, इतलो थर्ड क्लास मारला. जेन्ना तुवें तेका त्या चेडवाक हेल्प केल्लो तेन्ना तुमी दोगांय कित्याक मरोंक ना? तूं आनी तें चेडूं कोणाक तुवें मदत केला पळय, तुमी दोगांय त्याच टायमार मेल्लेली न्हू जाल्यार देवाच्या कृपेन बरें जातलें आसलें. असो कमेंट मारलेलो आसा, कमेंट मेसेज मारलेली आहा म्हाका. हांवें रिप्लाय करूंक ना तेका. सगळ्यांकूच रिप्लाय करपाक आमचे कडेन इतलो टायम ना. बट तुमकां मेसेज दाखयता पळयात तुमी मुद्दम न्हू. हेज्या वयल्यानूच गायज कळटा की आमचे बरे मागपी कितले आनी वायट मागपी कितले आहा ते. वायट मागपी 1000 लोक आसा. गायज तुमकां हांव ह्या म्हाज्या जर्नीन तुमकां सांगता, युट्यूबाच्या जर्नीन म्हाज्या लायफान खूब बरे लोक येयले. ओके, फुड्यान रावन भोंवले, खाल्ले पियाले आमच्या वांगडा, आमी भोंवले. बट एक सर्टन डे टायम जालो न्हू का मनीस आपणाचो असली रूप दाखयता. सारकें न्हू? असली रूप दाखयता फॉर नो रिजन. आमच्या वांगडा कित्याक अशें जाता खबर ना. फाटीं थोडे दीस पयलीं आनी कितें म्हणटा तें आमकां तें आनी सांगिना तुमकां, आसूं सोड, बेश्टें आनी हें नाका. बट इन माय डिफिकल्ट टायम, जेन्ना हांव कर्नाटका बीन गेल्लो, जे म्हाजे क्लोज फ्रेंड आसा, जे म्हाका खूब बरें करतात बीन, तेंची एक मेसेज पासून नासली, अवी तूं कसो आसा काय म्हणून. बदर पासून करूंक ना, एक कॉल पासून मारूंक ना. मेसेज सोडून घाल. हांवें कोणा कडल्यान एक्सपेक्ट करूंक नासलें, त्या मनशांनी म्हाका कॉल केल्या, म्हाका येवन मेळपाक पासून येयले हांगासर. जाल्यार म्हाका म्हाजे खुदचे जे व्हेरी क्लोज आसले तेंच्यांनी एक कॉल पासून करूंक ना की बाबा तूं कसो आहा काय म्हणून न्हू. सारकें. हांव जाणा गायज, एवरीबडी आपणाच्या लायफान बिजी आसा, कामान हितून स्ट्रगल करतात. हांव अशें म्हणिना म्हाका फोन मारा, म्हाका येवन मेळा. पण एक आसता न्हू की म्हाजो तो भाव, म्हाजी ती भयण, की बाबा म्हाका फोन मारता, म्हाजी कुयदाद घेता, म्हाजी म्हाका केअर करता. जाल्यार वेन तेंच्या टायमार
तेंका मनीस आसतालो तेन्ना आमी सोदीत आसताले, पण आमच्या टायमार कोणूच नासलो न्हू. हांव कितें म्हणटा तशा. बट आमी बाबा हे बारीक बारीक घेवन बसना. वी आर व्हेरी स्ट्रॉंग. आमी लोकांचे घेवन बसत जाल्यार आमी थोडीच वयर सरोंक पावतली. कितें म्हणटा? सारखे सारकें न्हू. आनी हांव कितें उलयता तो सारको उलयता की ना ते आमकां सांगात हा कॉमेंट करून. आनी येस, दया आंटीक कोणूय मदत करूंक सोदता, फुडें सरोंक सोदता जाल्यार म्हाका मेसेज करची पर्सनली, ऑर एल्स तुमी थंय वचोन डायरेक्ट मदत करची तेंकां. ओके. आनी हेच हांव हो व्हिडिओ हांगाच हांव एंड करता. मेळटा तुमकां नवी आनी इंटरेस्टिंग व्हिडिओ. टील देन टाटा, गुड नायट आनी बाय बाय. बाय बाय गायज. प्लीज असले नाका असले मेसेजी कॉमेंट करून लोकांच्या पर्सनल लायफान हे करू नाका. लोकांचे श्राप घेऊ नाका. कितें म्हणटा? आमच्यात न्हू गायज, आनी कोणाच्या दुसऱ्या मनशाच्या त्यांच्या सुद्धा लायफान अशे मदी पडोन आनी उजो लावपाक ट्राय करू नाका. सारखे न्हू. इट्स नॉट गुड.